पावसात दूधसागरार वचपाक बंदी आसतना कितलोसोच लोक रेल्वे मार्गावेल्यान थंय वतालो। फाटल्या आयतारा सुमार 3000 लोक एकदम दूधसागर स्टेशनाचेर देविल्ल्यान ही गजाल सामकीच उक्ताडार आयिल्ली। त्या वेळार रेल्वे पुलिसांनी परिस्थिती आटाप हाडिल्ली, कांय जाणांक उठाबशी काडपाक लायिल्ली। दूधसागराचेर वचपाक बंदी आसा म्हूण आमकां कशें कळटलें, तशी म्हायती स्टेशनाचेर दिवंक जाय आशिल्ली म्हूण कांय ट्युरिस्ट उलयल्ले। ते फाटभुंयेर रेल्वे पुलिसांनी दूधसागरात बंदी आसा म्हूण रेल्वेत सांगपाक सुरवात केल्या। कर्नाटकातल्या रेल्वे स्टेशनांचेर कन्नडात तशे बॅनरूय लायल्यात। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दूधसागर स्टेशन पे कोई भी पैसेंजर नीचे नहीं उतरेगा। अगर वो उतरता है तो रेलवे एक्ट 147 के तहत उस पर उचित कार्रवाई होगी। इतले मजगती गोय सरकारान दूधसागर रेल्वे स्टेशनाकडच्यान धबधब्यार वचपाक पुराय बंदी घाल्या। टुरिस्ट ट्रॅकर्स वा लोकांक थंयच्यान दूधसागरार वचूंक मेळचें ना। दूधसागर उक्तो जातलो तेन्ना राना खात्यान थारायल्ल्या मार्गानूच तिकेट काडूनच एंट्री। पुलीस, रेल्वे अधिकारी, राना खात्याचे अधिकारीच रेल्वे लायनीकडच्यान दूधसागर धबधब्यार वचूंक शकता। धबधब्यांचेर बुडून मरपाची प्रकरणां वाडूंक लागिल्ल्यान सरकारान असो निर्णय घेतला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।